भरपूर होता, मी एकटीच भिजलो. आणि काय केलं तू तिथे? सो या हांवें हांगा तवसून घेतल्या आणि सो तेणे व्हिडिओ कॉल केला उबे हांगा. हाय म्हणा हाय. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. Good evening friends, welcome back to new vlog. Hope you all are doing good. Friends बोरिया बताओ राम असो म्हण अय म्हण म्हण. फ्रेंड्स बोरिये वता बोरिये कितें आसता सांगता हांव तुमकां मागीर, पण आतां सद्या बोरिये वता. विशाल पायता म्हणून सामान मातशें चड आशिल्लें, ताका ड्रॉप कर म्हटलें, नाल्यार हांव बायकार वचपाचें. सो आतां आमी पावल्या वेर्णा, मागीर बोरये पावले की मेळटा, कित्याक उलोवपाक दिवपाना म्हाका म्हणून. पावस आत्ता पडून गेला. काय बरी ग्रीनरी पळय. बोरये पावली आमचे बोरी, आमचे बोरये पावली. आमचे देऊळ. बोरये पावल्या बरोबर काकीन पयली म्हाका तवसळी दिली खावपाक. इट्स टू यम. आमीर बायलें कलेक्शन. झाडाचेर घर. खंय झाड ते घर सकयल दवरपाचें ना ना अशीच असतात घर वयर. अशी अशी असतात मगे. प्राचीन श्रावणाचे शुक्राची दिवली पुजल्या. तुम्ही पाया पडात फ्रेंड्स. अनन्या कोण कोण आयला आमगेर? कोण आयला? हाय म्हणा, हाय म्हणा, सगळे हाय म्हणा. अनन्या हाय म्हण. ऑल द वे फ्रॉम बेलगाम. कोण आलंय? हाय बोलो. अरे बाय बाय से हाय. बाय से बाय झालं. हाय म्हण, हाय म्हण. जेवलो तू? आणि आज मला प्रिपरेशन गोइंग ऑन. सगळे बिझी आसा प्रिपरेशन करपाक. गिफ्ट रॅप करपाक. धर मावशी बसला आणि अक्षय आणि त्रिशाल बाई जेवतात. ते पण The next morning. आणि मावशी हांगा भाजी शिंतात. तो दिसताले पळय मूग तो कोण आसतो? स्टफी चिटींग करता. तेगे उदक पिता. स्टफी तेजे कित्याक उदक पिता गो तू? तेजे उदक सोंपतलें मग. गुड मॉर्निंग फ्रेंड. सो बोरये आयला. हांव कालूच सांगलें तुमकां बोरये आयला म्हणून. आनी बोरये येवपाचें कारण म्हणजे आयज फंक्शन आसा हांगा. आणि ते फंक्शन म्हणजे आमच्या श्रद्धाचे बेबी शॉवर आसा. बेबी शॉवराचें फंक्शन आसा. हांगा नवदुर्गा देवीचो हॉल आसा, थंय दवरला. सांजचें आसा तें, तेज्या खातीर आयिल्ले. आनी बेळगांवची म्हजी मावशी बीन येयल्या. त्रिशाल बाई काल मेळ्ळे तुमकां. आनी हे बाय हांगा अनन्या आसा आमचे. हाय. आमची अनन्या बाय. कशी आसात सगळीं म्हण? ते कोंकणी उलोवपाचें ट्राय करतात. सो ती आयल्या आनी आतां बाकीची येतली हळूहळू सगळीं. सो कोण कशी येता तशी तुमकां मेळटात हांव. आनी आमचें फंक्शनूय पळयात. सांजचें हांव तें शूट करतलें. थोडे गेम्स बीन दवरल्या. सो तें हांव कोणाक पळयता कशें शूट करपाक मेळटा तशें करतलें. सो रावत म्हज्या बरोबर. आतां जेवण जालें. सकाळीं उठून बेगीन जेवण केलें. जालें तें जेवण. सो दनपार म्हणल्यार आतां रेडी जावपाक जाय आमकां बेगीन. 4 म्हणल्यार तरी फंक्शन स्टार्ट करतली. सो
दाखयता तुमकां आमचें फंक्शन. सो स्टे ट्यून. फ्रेंड्स, ही लक्ष्मीची कॉइन्साची माळ हांवें केल्या श्रद्धा हातान धरपाक. कशी जाल्या सांगात. अनन्या बाय कित कोत्ता ड्रॉइंग कोत्ताय. फ्रेंड्स, आज फुला स्पेशल खीर करता आणि शेवयो हांवें आतां तुपान तळसून घेतल्या. पळय म्हाजो वट्टा. हाय म्हणा. हाय. बिजी आसा सामकी. सो ह्या हांवें हांगा तळसून घेतल्या आनी हे हांवें काजू आनी किसमीस तुपान हें करून घेतल्या, फ्राय करून घेतल्या. सो हांवें फुडले प्रोसिजर करता. खीर तुमकां खबर आसा न्ही, खीर सगळ्यांत तरी दाखयला तुमकां. तातूंत आतां गरम उदक घालून शिजोवन घेतल्या. बरी फुलोवन घेतल्या हांवें तुपान आतां. फ्रेंड्स, हांगा केसर उदकान घालून दवरला हांवें थोडो वेळ. आनी सिक्रेट इंग्रेडियंट खीराचें म्हणजे हे कस्टर्ड पावडर. सो तितून हांव इल्लेशें दूद घालता. हेजी मातशी एक फायन अशी पेस्ट करता. हितून हें उदक घालता. फ्रेंड्स, शेवयो बऱ्यो शिजल्या. अभी इसमें चाहिए जितना दूध डालो, घोड़ाओ, ये कस्टर्ड डालो, फिर से घोड़ाओ. अभी इसमें केसर डालो और ड्राई फ्रूट्स डाल के ये फुला स्पेशल खीर रेडी. अबे आमच्या आईचे होस्ट मिसेस श्रद्धा थंयचे हाडचे पडले. हसू हे बघ खीर बनव की का बघा. डोहाळे जेवण. म्हाका खबर नासलें हेका डोहाळे जेवण म्हणटात म्हणून. डोहाळे जेवण, श्रद्धाचे डोहाळे जेवण. डोहाळे रे, डोहाळे लागतात. डोहाळे म्हणटा 2 वेळा जेवपाचे. हॅलो, फोटवा पोज बरी दिता. मागीर परत सांजचे परत बरे. पूजा आज इथं बोरीला प्राची कपला लायता. प्राची आम्ही गोव्याला. अनन्या श्रद्धा, हे बघ इथे डोहाळे जेवण चालू आहे. तुका मिस करता सारको आसा मरे. दिसता गो तू दिसता. हेका पाहून म्हणून व्हिडिओ कॉल केला. तू ब्लॉगान येतले म्हाज्या थ्रू मोबायल. पुण्याची आमचे मातशी कित्याक रिजना खातीर येवपा मेळना तांकां, काम आसा म्हणून. सो तेणी व्हिडिओ कॉल केला उबे हांगा. हाय म्हणा. हाय. पळय आमचें कशें कनेक्शन पळय. अम्मा विचार नको गो तू. हो हिरो न्हिदला. स्नेहल आनी बाय कितें नुस्तें तळटा आनी स्नेहल फ्लावर तळटा. सॉलिड कॉम्बिनेशन. हा अभय अभय. स्नेहल आमचें काम करता वाडपाचें. वेज मेनू. लेफ्टी न्ही तू. वेज आज सिंपल जेवण आसा. सांजचें आसा वेज. मेनू कसो सांगिना. सांग ना कितें आतां गो तुका. प्लीज शी इज नॉट रेडी. हें आमच्या लचकुरे बाय. हा
हांगा आमी पानाचेर 5 खाजी मांडटात आनी दॅट्स मी फ्रेंड्स इन ग्रीन कलर साडी. अश्विनी भाभी, स्नेहल, प्राची आमी सगळीं मांडटात हांगा आनी सगळीं बसल्या हांगा गेस्ट. लग्नाकूय तशेंच जालें. आनी हे आमचे श्रद्धाबाई झोपाळ्याचेर बसला आनी तेज्या सायडीन बसला आमचे अनन्या क्युटी. कितें काडलें? अरे स्वीटा भितर काड, स्वीटा भितर. मागीर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज आमी 4 गेम्स दवरलेले फॉर लेडीज. सो ही फर्स्ट आशिल्ली ती म्हणजे हे रिबन गेम आशिल्ली. म्हणजे आमी श्रद्धाच्या पोटाच्या मापाचें एक रिबन कट करून घेतिल्लें आनी हांगा ज्यो बायलो येयल्यो तांकां सांगिल्लें एप्रॉक्स क्लोजर नियर बाय जाता ते तुमी रिबीन कट करून दिया. प्रत्येकाच्या हातान आमी एक एक रिबिनाचें बंडल दिल्लें. विनर ऑफ दिस गेम वॉज श्रद्धा's मम्मी. ताका दी बायक दी मग ताका. मागीर ही सेकंड गेम आशिल्ली ती रॅपीड क्वेश्चन आन्सर गेम आशिल्ली. हांगा अन्वी क्वेश्चन्स विचारताले थोडे विच वॉज रिलेटेड टू बेबी आनी तेजे 4 ऑल्टरनेटिव्स दिताले. सो ऑडियन्स हॅज टू आन्सर दोज क्वेश्चन्स. बाय सांगता ती सांगता. Answer is 6 months. सांग दुसरो क्वेश्चन. Next question, how many bones are in a newborn's are there in a newborn's baby's body? 50 bones असता. बोन्स हाडा. अरे देवा. असं दी ऑप्शन दी. Option 1 150 bones. Option 2 200 bones. 270 bones. 300 bones. गॅस कर गो खंयचे गॅस करपाचे म्हाकाय खबर ना. सारकें. Answer is 300. घरच्या घरात. आनी थर्ड गेम आशिल्ली ती आमी थोडे बेबी प्रोडक्ट्स तांकां लेडिसांक दाखयल्ले फॉर 2 सेकंड आनी तांकां गॅस करपाक लायल्ले आनी जाचे गॅस आनी काउंट चड आशिल्ले शी वॉज द विनर. आनी ह्या गेमीन म्हजे कजन सिस्टर विनर जाले. सो हर नेम इज प्रशिला कपलेश्वरकर. आनी फायनली ल्हान भुरग्यांकूय बीन एक गेम दवरलेली. तांकां आनी विसरता हांव. तांकां बेबीचें चित्र काडपाक लायल्लें आनी तांकां सगळ्यांकूच हांवें प्रायज दिली. ती सगळीं हॅप्पी जालीं.
next day. तो हे म्हणून ब्लॉग तू घे मगो तो गोप्रो घे मगो 38,000चो हांगा आमी सगळी गिफ्ट्स ओपन करपाक बसल्या. Meanwhile, सो हांगा फ्रेंड्स सगळी जाण वॉटरफॉलार गेल्ली. बोरी फेमस वॉटरफॉल आसा. हांव वचूना बिकॉज म्हाका एक काम आशिल्लें म्हणून, बट तेणी हें शूट केल्लें म्हाका दाखोव अशें दिसलें तुमकां, म्हणून हांव व्हिडिओ हो शेअर करता. तो आमचो बोरयेचो वॉटरफॉल बीन पळयात. बिर्ला टेम्पलान आता आम्ही सगळे. आणि तुम्ही आता वॉटरफॉलार गेल्ली तर कसं आशिल्लो वॉटरफॉल? सुपर. आम्हाला भिजायलाच दिले नाही. सांग गो जास्त होतं पाणी? हो होतं. आणि सांग की गं. भरपूर होता. मी एकटीच भिजलो आणि काय केलं तू तिथे? आणि फोटो काढलो आम्ही. आणि काय खूप लोक होते, गर्दी होती? नाही 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 भरपूर लोक. आवडला तुला बोरीचा वॉटरफॉल? आवडला. अगं ब्लॉग चालू असा. बाय. आपण ते डान्स होय गो. कशाने फोटो गो. आमचे डान्स दाखव. आमचे डान्स दाखव. आमचे डान्स दाखव. तर थांबून करा का. आजी ही मामी आमची व्हडली मामी. आम्ही हाय म्हण ब्लॉगान हाय म्हण. बरसा बिचोली बिचोली Subscribe to my channel. Subscribe to Vibrant Vidhi. Subscribe to my channel. To Vibrant Vidhi. Ashu FF please. Subscribe to Vibrant Vidhi. म्हणा Vibrant Vidhi. Vibrant Vidhi. हाय कर मग. स्लो मो वीडियो स्लो मोशन हाय भी करो. हाय कर ना.
पाऊस पडलो पण काय करायलास बाबा ते उसाद होतो घाल हातात पहिला पडेल बिडेल हातात अनन्या कर एक स्टेप कर अनन्या अनन्या विल मिस यू विल मिस यू विल मिस यू टू म्हण कॅमेरामध्ये बघून म्हणायचं अशा कर असं म्हणायचं अशा कर बाय